बायल आणि भुरग्याच्या तस्करी प्रकरणात पिंकू रॉय ह्या मूळ आसामच्या नागरिकाक पोरणे गोंय पुलिशेन अटक केल्या। ताचे जाले अशें पिंकू रॉय ह्या दादल्याचेर पश्चिम बंगालातल्या कलिम्पोंग बायल पुलिशेंत बायल आणि भुरग्याच्या तस्करीची FIR नोंद आसा। महत्वाची गजाल म्हटल्यार आपली बायल आणि भुरग्याची तस्करी करपाचो यत्न दुबावीत पिंकू रॉय हाणें केल्लो। ह्या विशीं ताच्या बायलेनूच पिंकू आड 2024 वर्सा कलिम्पोंग पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली आणि तेन्नाच्यान पिंकू फरार आशिल्लो। पिंकू गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कलिम्पोंग पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली। ह्या म्हायतेच्या आधाराचेर कलिम्पोंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी आपल्या टिमी सयत गोंयां आयिल्ले। पिंकू पोरण्या गोंयांत राबितो करून आशिल्लो। कलिम्पोंग बायल पुलीस स्टेशनाच्यो पुलीस उपनिरीक्षक शांती लामा हाणें पोरणे गोंय पुलिशेक ह्या विशीं कल्पना दिल्ली। दोनूय पुलीस पंगड पिंकूचेर पाळत दवरून आशिल्ले। निमणे 29 जूनाक पिंकूक धरलो। उपरांत ताका मेर्शेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर करून 7 दिसाचो ट्रांझीट रिमांड मेळिल्लो। आयज कलिम्पोंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी ताका पश्चिम बंगालाक घेवन गेल्यात। ह्या प्रकरणात कर्नाटकाच्या एकल्याचो हात आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।